आमची कुंकळचीच गार्बेज जी आम्ही कलेक्ट करता ताची दोशी वचून पळयली जाल्यार दॅट इज नॉट ट्रिटेड प्रॉपर्ली. आणि जर 5 टन आयले दिसाची भोंवपा सारखे मेळना. अर्ली इन द मॉर्निंग नुस्त्याची गाडयो, रातची नुस्त्याची गाडी, दार तर अजून बंद आसा. आमी लेटर बरयली, पेंडंट लायट मार्च केलो, सगळें करून पळयलें. आतां लिगल सोल्युशना खातीर थोडे कोर्टान गेल्या वी आर सपोर्टींग देम फॉर दॅट. आनी हें जर परतून आयलें जाल्यार घरा भोंवपाची सुद्दां आमची परिस्थिती उरची ना. गेली एक थोडे 5-10 महिने फाटी एक मोठं हिंगा आंदोलन जालें, वर्स जालें आसतलें. आनी आंदोलना भितर एक असो इश्यू जालो की हिंगा असलो झाडांचो वास मारतालो कुंकळ्यान. हांवें सगळ्यांक हें दिलें कितें एज अ कावन्सिलर हांव सांगता म्हणलें त्या दिसांनी चलताली एसेंब्ली चलता आसतना हांवें तांकां कितें सांगलें, एसेंब्लीच्या टायमार ह्या वाठारांतल्यान जायते MLA वयतात. आमी हिंगा कुंकळचे 4 रस्त्यार बसया, सगळ्या हाडव्या. तांकां कळ्ळी की हे इंडस्ट्री आसा बोवाळ जाता, म्हणजे वास येता, लोकांक त्रास जाता म्हणून आमी हें करता म्हणून. आज आमकां कुंकळकारांक कोण पळयना. कारण कशें आहा, सगळे कडेन सेटींग केल्ले कडेन आसा. आज न्यूजाचेर खंय रिटर्न खंयच सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट म्हणून येयला, खंय न्यूजार कोण तरी हाडला, फाल्यां दुसरो कोण येतलो स्टेटमेंट दितलो आपण हाडला, हे बंद ना म्हणून सगळे हे सगळे सेटिंग पॉलिटिक्स चालू आसा कुंकळ्यात. एक आर्टिकल आयिल्लो जवळ जाल 10 ते 12 दीस ते 15 दीस जाले. तेजेर मेन्शन केला न्यू वेस्ट मॅनेजमेंट फेलिस्टेशन फॉर इंडस्ट्रियल क्लस्टर अनाउन्समेंट. आता जेन्ना कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेट 89-90 जेन्ना जाल्ली तेन्नाय लोकांक हेजे इफेक्ट्स खबर नाशिल्ले. आतां इफेक्ट्स कळोन येताय. 20 वर्सां जाली आतां इफेक्ट्स कळोन येताय लोकांक. ग्राउंड वॉटर एअर मॉनिटरिंग सिस्टम काय ना, थिंग सगळी टोटल फेरियर. आनी आज मिटींग जी पळोवन म्हाका हांसो येता. एक काउन्सिलरान मारियानो सुवारीस म्हणून एक क्वेश्चन रेज केलो आज की जी लेटर तुम्ही बरयता फॉरवर्ड करता तुमचा कन्सर्न डिपार्टमेंट जावं पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जावं IDC जावं कोणाकूच, त्यांची तुमकां रिवर्ट बॅक आन्सर कितें येता, त्यांचे कडेन आन्सर ना. ते म्हणटा हांव परतून लेटर करता. म्हणटरी हें कितें, हांव तुका मारता तूं रडोवन दाखय, ह्यो खबरी जाल्यो. ते हेंकू पडोन गेले ना. थोडी काउन्सिलरां इतली म्हायती ना बाबा पोल्युशन केन्ना स्टार्ट जालें तें गांव पोल्युशनाचेर. आमी काउन्सिलरान ऑब्जेक्शन केला तेजेर. हांव पयलीं लेटर केलो ताका पोल्युशन बोर्डाक आनी कितें म्हणून कहली हांव मागीर इन्स्पेक्शन करपा जाय बी म्हणून कहली. ताका आजून रिप्लाय येयना. आनी आतां काउन्सिलान गेला डिसिजन वचोन तिका सगळ्या काउन्सिलर पोल्युशन हेजे वचोन बसपाचें पोल्युशना दारान. हय आमी स्ट्रॉंगली तेजेर आमी ऑब्जेक्शन हाडा. आनी आतां न्याय आनी वेस्ट मॅनेजमेंट हो प्लांट आनी येवपा आहा म्हण आयकलां. पूण आमी हो केसोय आमी वचोन दिवपा. वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू आवर MLA. तो लोक उलयला त्या लोक सांगला आपण आसपल्या हो केन्नाय जावपा ना आनी आमी जावपा दिवपा ना. आनी हांव रिजनला सांगता, रिजनल कितू करोडाचो रस्तो केलो म्हणटा 2 ते 3 करोड 2 करोड 3 करोडा रिजनल सांगता आपण रस्तो केलो म्हणटा. इट लुक्स लायक ही डीड ए फेवर फॉर द कुंकळकार. अरे कुंकळकार मोता हे पोल्युशना लागून आनी तूं जी व्हडी कोणा सांगता हो रिजनल म्हणटा तूं यो आनी थिंग पयलीं यो कुंकळे राव पयलें हिंगा हें पोल्युशन कितू जाता तें पयलीं चोय आमकां. आमगे कुंकळे लोक मेलो सगळो आनी सगळें उदक पोल्युटेड जालां आहा. हो जो प्लांट ट्रिटमेंट प्लांट हाडून आमच्या कुंकळकारांचेर माथ्यार आनी एक हे वेस्ट मॅनेजमेंटाचो डॉप हे घालपाक सोदता काय कितें, हे आज प्रश्न सगळे कुंकळकारांक पडलेलो आसा. त्याच प्रमाणे ह्या जे गोवनाचे जे कटआउट येयला तेजेर क्लियरली बरयल्लें आहा की 5 टन जो पळय वेस्ट आहा फ्रॉम काकोडा इंडस्ट्रियल स्टेट, काणकोण, सांगे, कुंकळी, मागीर तुगेले सरावंडींग जे आसा पळय सगळो वेस्ट ते थिंगा हाडूंक सोदता. हें कितें हांव स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्शन करता. आनी JIDCचो जे चेअरमॅन आहा बाब रेजिनाल्ड हेका सांगूंक सोदता की जाणें जर हिंगा कुंकळ्याक इंटरफियर जावपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी ताका ओगी रावचे ना. सगळे कुंकळकार उत्तरी वचून बसतले तेच्या घरा कडेन. ही स्ट्रॉंगली ताका आमी वॉर्निंग दिता.